हुशार राजकुंवर. बऱ्याच काळा पयलींची गजाल. एक फावट कारवारच्या एका राजान दुसऱ्या राजाचेर हल्लो करून ताची सगळी संपत्ती लुटून ताचें राज्य आपल्या हातांत घेतलें. झुजांतल्यान हाडिल्ली सगळी संपत्ती तो पेटयेन दवरता आनी त्यो पेटयो आपल्या बागेंत पुरता. ह्या झुजाच्या बोवाळांत हारिल्ल्या राजाचो राजकुंवर मुक्त जावन पळून वता. जिखपी राजान ताका केन्नाच पळयल्लो नासता. राजकुंवर संन्याशाचें रूप घेवन कारवारच्या राजाक भेट दिवपाचें थारायता. तो आनी ताचे अनुयायी कारवारच्या राजा कडेन वतात. ताचें तेजस्वी रूप पळोवन कारवारचो राजा ताचो सत्कार करता. तो राजकुंवर आपल्या हुशारकायेच्या बळग्यान तो खजिनो खंय पुरला तें सोदून काडटा. ताका तो राजवाड्याच्या फाटल्यान मेळटा आनी रोखडोच सगळे पयशे घेवन पळून वता. जेन्ना कारवारच्या राजाक ताच्या खजिन्याच्या चोरयेची म्हायती मेळटा तेन्ना ताका खूब दुख्ख जाता. तेन्ना ताचो मंत्री ताका म्हणटा, राजा, तुका कित्याक दुख्ख जालें? तो खजिनो तुजो केन्नाच नाशिल्लो. गिरेस्तकायेचें तुका कित्याक दुख्ख जाता? राजाक सत्य कळटा. राजा वेदनेंतल्यान भायर सरता. देख, करता तशें भरता.